नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाची येरादारी सुरू। खण कंपन्यांनी कामगारांक परत घेवपाक केली सुरवात। मायनी वेल्यान लोडिंग पॉइंटा मेरेन जातली मिनाची येरादारी। गोयात मेळे कोरोना व्हायरसाचे आनीक 4 दुबावित पेशंट। जीएमसीत एडमिट दुबावितांचो आंकडो पावलो 6 चेर। सॅम्पल्स धाडल्या तपासाक। गोयात एकूण 203 उमेदवार लढयतले झेडपी वेंचणूक। उत्तर गोंयच्यान 15 जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 17 उमेदवारांनी अर्ज घेतले फाटीं। सांकवाळची अनिता थोरात जिखली बिनविरोध। राज्य बॉक्सिंग सर्तीत साल्वादोर द मुंद बॉक्सिंग क्लब चौथे खेप वस्ताद। सेंट जोसेफ बॉक्सिंग क्लब उपवस्ताद। प्रुडंट मिडिया गोवा बॉक्सिंग संघटनेची बॉक्सिंग सर्तीक पेजाद प्रतिसाद। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक निमण्या बँकेच्या चपक्यांतल्यान सुटली। आरटीजीएस इनवर्ड क्लिअरन्स सुरू। आउटवर्ड रोखडेच। सांकवाळच्या धपक्या उपरांत काँग्रेसीचे बाकीच्या मतदारसंघाचेर लक्ष। 38 जाग्यांचेर काँग्रेसीचे उमेदवार। अलेक्स म्हणटा पक्षांतल्या कांय फुडारी बीजेपी कनेक्ट म्हणून गेलो सांकवाळचो सीट। आनी खेळांत आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्स आड गोकुलम केरला महत्वाची मॅच आयतारा। जिखून दुसरे सुवातेर पावपाची चर्चिल ब्रदर्साक संद। गोकुलमाकय जिखून टॉप 4 येवपाचो चान्स। गोयची मीन येरादारी सुरू जाल्ल्यान खण कंपन्यांनी कामगारांक कामार परत घेवंक सुरवात केल्या। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी खण खात्याकडच्यान रॉयल्टी भरिल्ले मीन उखलूंक मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत खण कंपन्यांनी मीन येरादारी सुरू केल्या। मायनी वयल्यान लोडिंग पॉइंटा मेरेन मिनाची येरादारी जातली। खण कंपन्यांनी लीज रिन्युवलाचेर घाल्ल्या याचिकेचेर 21 एप्रिलाक जावपी सुनावणेचेर गोंयच्या मीन वेवसायाचो फुडार थारतलो। रॉयल्टी भरिल्ले मीन उखलूंक खण खात्यान मान्यताय दिल्या उपरांत मीन येरादारी सुरू जाल्या। मायनिंग बंदी पयलीं काडिल्ले मीन मायनिंगे वयल्यान लोडिंग पॉइंटा मेरेन व्हरप चालू आसा। कंपन्यांनी कामगारांक परत कामार घेवपाक सुरवात केल्या। कामगारांक सध्या कामार जॉयन जावपाक सांगला। मात काम 6 म्हयन्यां परस चड दीस मेळटलेशें दिसना म्हूण कामगार फुडारी पुती गांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। आनी तेंचो प्रयत्न आसा की ते कॉन्ट्रॅक्ट सगळी मशिनरी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर घालप आनी ते माल व्हरप। मुखार अशी परिस्थिती आसा की तांकां तकलेन तेंचे जे कोण आतांचे मायनर हे आसा तेंचे तकलेन अशेंच आसा की ते कॉन्ट्रॅक्टाक घालप आनी मायनींग चलोवप। तो माल घेवन वयतकच लोक मागीर परत आहा तशें बेकार पडटले। माल आसा त्या प्रमाणे आनी 6 म्हयने ताका कांयच जायना चलपाक। 6 म्हयने तरी काम सहज आहा पूण तेंची तयारी अशी आसा की जितले बेगीन मेळटा तितले उरबळून कितें मेळटा तें घेवन वचप। न्ही आमी क्लियर आमचे जे कोण कितें आसा आमचे मॅट्री आहा त्यो कोर्टान आसा सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनलान। आमी अंडर प्रोटेस्ट सगळ्यांक जॉयन जा म्हणून सांगतात आनी जे कितें पगाराचो आनी बाकीचो कितें डिस्प्यूट आहा तो आमी मागीर थंय एज्युकेट करतले। जेजे एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी फोरम आसा त्या फोरमाचेर हे करतले म्हणून सांगला। कोरोनाचो मायनिंग वेवसायाचेर परिणाम। चीनात शिपमेंट बंद आशिल्ल्यान कांयच स्पश्ट ना। ताची क्लॅरिटी अजून येयना कारण चायनाचें अशें आसा की चायनाचे शिपमेंट खंय सगळेच बंद आसा। म्हणजे थंय इफेक्ट जातलो थोडो अशें जावचो नसो न्ही जातलो पूण हे व्हरतले आनी कोर्टान दवरतले। कोर्टान तेंचो स्ट्रायक आसा त्या स्ट्रायकाचेर दवरतले। खण कंपन्यांनी मायनिंग रिन्युवला विशीं घाल्ले याचिकांचेर 21 एप्रिलाक सुनावणी आसा। हे सुनावणेचेर गोंयच्या मीन वेवसायाचो फुडार। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विवेक प्रभू। कोरोना व्हायरसाच्या गोंयांत आनीक 4 दुबावित पेशंट मेळ्ळ्यात। 4गांकय जीएमसीत एडमिट केल्या। जीएमसीत आतां कोरोना व्हायरसाचे 6 दुबावित पेशंटांचेर मेडिकल टीमीचें लक्ष आसा। पयर 2 पेशंटांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयिल्ल्यान तांकां डिस्चार्ज दिला। उरिल्ल्या दोगांचो रिपोर्ट येवपाचो आसा। आतां नव्या मेळिल्ल्या 4गांचेय सॅम्पल तपासा खातीर धाडला। कोरोना व्हायरसाचे आनीक 4 दुबावित गोंयांत सांपडले। 4गुय भारतीय। तांचे सॅम्पल्स तपासा खातीर धाडल्यात। आदले 2 दुबावितूय जीएमसीत आसात। 6 जाणांचेर मेडिकल टीम लक्ष दवरता। पयर दोगांचो रिपोर्ट निगेटिव्ह आयिल्ल्यान तांकां डिस्चार्ज दिला। कोरोना व्हायरसाची गोंयांत एकूय पॉझिटिव्ह केस मेळूना। तरी जण एकल्यान जतनाय घेवची। गर्दी करची न्ही। गर्देच्या सुवातेंचेर वचचें न्ही। थंडी ताप आसल्यार
श्वास घेवंक त्रास जाता जाल्यार दोतोरांक दाखोवचें म्हूण आरोग्य खात्याची सुचोवणी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोंयांत एकूण 203 उमेदवार वेंचणूक लढयतले. शेनवारा अर्ज फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. उत्तर गोंयच्यान 15 जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 17 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतल्यात. छाननी केल्या उपरांत 350तले 236 उमेदवार उरिल्ले. आतां 32 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतला. सांकवाळे अनिता थोरात बिनविरोध जिखल्या. शेनवारा अर्ज फाटीं घेवपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. राज्य वेंचणूक आयोगाक ब्रेस्तारा एकूण 350 अर्ज आयिल्ले. तातूंत छाननी केल्या उपरांत 236 अर्ज क्लियर जाल्ले. शेनवारा एकूण 32 जाणांनी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान 203 उमेदवार 22 मार्चाक झेडपी वेंचणूक लढयतले. सांकवाळे अनिता थोरात बिनविरोध जिखून आयल्या. उत्तर गोंयच्यान 15 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेतल्या जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 17 जाणांनी एकूण 32. हरमला प्रवीण वांयगणकर सोडलो जाल्यार बाकीचे अर्ज फाटीं घेवपी अपक्ष. 22 मार्चाक वेंचणूक. उत्तर गोंयच्यान एकूण 104 उमेदवार जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 99 उमेदवार एकूण 203 उमेदवार. पार्टी प्रमाण उमेदवारांचे आंकडे आसात ते पळयात. बीजेपी उत्तर गोंयान 25, दक्षिण गोंयान 16, काँग्रेस 21, दक्षिण गोंयान 17, एनसीपी उत्तर गोंयान 3, दक्षिण गोंयान 3, मगो उत्तर गोंयान 7, दक्षिण गोंयान 10, आप उत्तर गोंयान 7, दक्षिण गोंयान डबल 14, राष्ट्रीय समाज पक्ष उत्तर गोंयान 1, दक्षिण गोंयान कांय ना, अपक्ष उत्तर गोंयान 40, दक्षिण गोंयान 39. 23 मार्चाक मतमेजणी जातली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. प्रुडंट आणि गोवा बॉक्सिंग संघटनेच्या एकठांय राज्य बॉक्सिंग सर्तीत साल्वादोर द मुंद बॉक्सिंग क्लब वस्ताद थारलो. साल्वादोर क्लबान सेगीत 4थ्या फावट ह्या सर्तीचे वस्तादपण जोडले. सेंट जोसेफ बॉक्सिंग क्लब उपवस्ताद. इनामां भेटोवपाक फॉमेंतोचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अंबर तिमलो, आंतरराष्ट्रीय बॉक्सर निखत झरीन, आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आशिल्ले. चलयांच्या गटांत गौरेश तलवार आणि चलयांच्या गटांत सुमन यादव बेस्ट बॉक्सर. Suman in blue versus Tanisha in red. Well, both boxers are very good. Both are national campers. And recently at the Khelo India, Suman had won a medal. You can see her. Both are testing each other. Well, I see Suman is keeping her distance and she's throwing her right and left. Her right is very hard. And she has a confident look on her head, on her face. Whereas I see Tanisha is retracting. Though she is scoring, but she is retracting and clinching. And there is the winner. And Suman Yadav in the blue corner is the winner. Wow, if you watch this bout, Samir Very aggressive. And if you see in the blue corner, far away from the blue corner, you've got all the Salva. Oh my God, that was a hard right. Samir is going very strong. Once again, Samir is hammering the boxer in red. a coach, and he's been supported by a lot of locals, and they have the maximum number of boxers, very dedicated boxers. You can see them right at the corner there. Samir was one of the boxers that Goa Boxing Association had sponsored the last year.
विश्वास नवो हो खेळ खरो चलवोस नेटान तू पंच मार अंगान नासा ही जिद नवी वॉस नेटान तू पंच मार चल हुक घाल तू स्ट्रेट पंच मार तू नॉक आउट करून उडय मार तेका फोड तेका मोड तेका सोडी ना काय बॉक्सिंग चॅम्पियन गोयचो कोरिया बॉक्सिंग Korea boxing, 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 tall hook घाल तू straight punch मार तू knock out करून उडय मार तेका फोड तेका मोड तेका सोडी ना काय बॉक्सिंग चॅम्पियन गोयचो कोरिया बॉक्सिंग कोरिया बॉक्सिंग कोरिया बॉक्सिंग कोरिया बॉक्सिंग कोरिया बॉक्सिंग And I want all the boxers work hard very sincerely and please make him proud. And I want to also thank and congratulate Prudent Media for organizing such a wonderful state boxing championship. I have never seen such, getting hype for any state championship, and I really like the environment, and I love visiting Goa because I love Goa, and I'm looking forward to come Goa in future also. And we wish you all the best in your international success, which brings India so much pride. To Shripad Ba for spending his time coming here. As always, he's been a spokesperson for Goa in all fields. To Mr. Lenny, who I've just met today, and I wish you all your success. And from the team, at least at Prudent and Fomento, I know you kids want to get on with the prize ceremony because that's the more important thing. So wish you all the best and congratulations, and look forward to seeing you again. Thank you. Korea boxing, Korea boxing, Korea boxing. केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या मध्यस्थीत येस बँकेचो थोडोफार प्रश्न मिटला. स्टेट बँकेन येस बँकेचे 49% शेअर घेतल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक येस बँके बरोबर RTGS सर्व्हिस दिता. चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय सांगता ते प्रमाण इनवर्ड क्लिअरन्स चालू आसा जाल्यार आउटवर्ड शेनवारा उसरा राती चालू जातले. लोकांचे येस बँकेत पैसे सेफ आसा म्हण तो उलयला. त्यांचे प्लॅटफॉर्म RTGS आणि नेफ्टा लागून त्यांचे प्लॅटफॉर्म आसा आणि त्यांचे जवळ आनी 300 कोऑपरेटिव्ह बँक इंडियाचे आसात. तातूंत भितर 6 स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स आसा व्हडल्यो व्हडल्यो. ते म्हणटा की ते मिटींग चालू आसा आनी इट विल इन ऑर्डर बाय मंडे पासून म्हणटा सगळें सारकें जातलें. इनवर्ड क्लिअरन्सीस स्टार्ट जाल्यात, आउटवर्ड जालें ना अजून. इनवर्ड क्लिअरन्सीस काल 6:30च्यान स्टार्ट जाल्यात आनी लोकांक पैसे बिशे ते जे अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाल्यात. ना येस बँकेचे आतां स्टेक आसा ते 49% स्टेक हेणी घेतले न्ही, SBIन घेतले. पण त्यांचे इंटरनल पैसे हे आसा ते जावपा जाय न्ही RBI बरोबर हे करून तितल्या खातीर उरलां. साकवाळच्या धपक्या उपरांत काँग्रेसीन बाकीच्या मतदारसंघांचेर लक्ष दिवंक सुरवात केल्या. जिल्लो परिशद वेंचणुकेत काँग्रेसीचे 38 सुवातांचेर उमेदवार आसात. बार्शा आनी ताळगांवां अपक्षांक तेंको दिवपाचें निश्चित जालां. बाकीचे कडेन स्ट्रॉंग उमेदवाराक तेंको दितले म्हण गिरीश उलयला. पक्षांतले कांय फुडाऱ्यांचे बीजेपी कडेन आशिल्ल्या संबंधांक लागून साकवाळे बीजेपीक वॉकओव्हर मेळ्ळो म्हण आलेक्साचो आरोप. आमकां खात्री आसा दोनी जिल्ल्यांनी काँग्रेस पक्षाचो झेंडो लावपाक लोक आमकां ह्या फावटी मतदान करतले. कारण आमची जी धोरणां आशिल्लीं, आमचे जे लोकांचे विरोधी जे सरकाराचे पॉलिसीज आनी प्रोग्राम्स आशिल्ले तांकां आमी ओपोज करताले आनी लोकां खातीर आमी झगडटाले कन्सिस्टंटली. त्या हेजेर म्हाका दिसता लोक आमचे कडेन आकर्शीत जाल्ले आसात. जो आमी एक ट्रस्ट लोकांचो परत विन करपाक जाय आशिल्लो तो खंय तरी आमकां दिसता की लोकांचो विश्वास आमचेर परत संपादन जाला. कारण आमी हें इलेक्शन ह्या पार्श्वभुमीचेर लडटात. आमचे 13 आमदारांक पयशांचे आमीस दाखोवन हेणी फोडून गेले. आमच्या
अशें दाखयलें की काँग्रेस पक्ष गोंयांक काबार जाल्ली आसा. आमच्या सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या सगळ्या ऑफिस बेरांनी आपल्या मेहनतीन हो पक्ष परत उबारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. साकवाळच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या म्हूण गिरीश सांगता. आमदार आलेक्स म्हणटा पक्षाचे ज्येष्ठ फुडाऱ्यांचे बीजेपी बरोबरचे संबंध बादता. We have started investigating where the lapsation was, how it has happened, because we wanted to give the option to the people. And we have taken care, even Sattari we have taken care, where we had apprehension in Taligaon. So we have taken, we never thought that Kortali can be this issue. So we are already started inquiring about it. Solid big leaders. We got leaders who say in the assembly, I have my good relations with with the ruling party. Why I should spoil my relations? We are only 4 of them. We are only 5. 4 fellows who have enjoyed positions of power at the cost of the party. And imagine out of the 4, 1 fellow is saying, and this type of people are there at the helm of affairs of the party. I never make never allegation on person. It is only the type of leaders that are there. If the party doesn't revamp, these things will continue. Then you have chances of making allegations, fixing, सगळे मागे तो chance पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. झेडपी वेंचणुकीची वळेरी फायनल जाताच उमेदवारांनी आपलो प्रचार नेटान चालू केला. रेश मागुसांतल्यान रुपेश नायकान आमदार मंत्री मायकल लोबोक बरोबर घेवन आपलो प्रचार चालू केला. जाल्यार सुकूरच्यान कार्तिक कुडणेकारान आपल्या नव्या ऑफिसाचें उक्तावण केलें. बीजेपीचे ज्येष्ठ फुडारी आनी कार्यकर्ते उक्तावणाक हाजीर आशिल्ले. फाटली 5 वर्सां झेडपी मेंबर म्हणून काम केल्लेले आसा रेस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी आमकां हांगासर लागता पिलेन, रेस मागूस, नेरूल आनी सांगोळडा हे 4 गांव. आनी हे 4य गांवांच्यान हांवें झेडपी मेंबर जाल्लो पळय तेन्नाच्यान कामां चालू केल्लेली. आनी स्टार्टिंगच्यानूच म्हाका लोकांचो बरो सपोर्ट मेळत गेलो. लोकल पंचायती जावं 4य पंचायती सगळे कडल्यान म्हाका बरो सपोर्ट मेळ्ळो. गांवच्या लोकांचो मेळ्ळो, बीजेपी कार्यकर्त्यांचो. आनी हांव चडांत चड कामां करीत गेलो. हे मॅनिफेस्टो आसा म्हाजो हांगासर. आतां आमी कितलींशींच घरां हिंगासर भोंवल्ले आहा. सरपंच, आमचो एक्स सरपंच, बाकीचे सगळे जाण मेंबर आनी ह्या स्थानीक ह्या वाड्यांतले सगळे ग्रामस्थ भायर सरलेले आहा. आनी तेंच्यांनी प्रॅक्टिकली जे लोक भायर सरता तितले आमकां सांगता की वी हॅव सीन द वर्क. आमी बाब रुपेशाचें काम एज जिल्ला मेंबर पळयल्लें आहा. प्रत्यक्षान तेणें प्रत्येक वाड्यान जी कामां करपाक जाय आसली, टायल्स घालूंक जाय आसले, देवळाची कामां करूंक जाय आसली, कॉपेलाची कामां करूंक जाय आसली, ही सगळीं कामां तेणें करून दिल्लीं आहा. आनी त्या खातीर लोक जे आहा ह्या वाड्यांतले आनी प्रत्येक पिलेंचे लोक हेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आहा की आमी बाब रुपेश नायकाक भरपूर मतां घालून निवडून दिवपाचें आहा. जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट जातलोच म्हणटा मायकल सर. सगळ्यांचे आशिर्वाद आहा. सगळ्या गांवांनी कोपऱ्यांनी सगळ्यांचे आशिर्वाद आहा. सगळे म्हजें नांव चर्चेन आहा. इलेक्शन येना फुडें 22 तारखेक कार्तिकाक वोट आमी मारतलेच म्हणून रावलेले आहा लोक. हांव जिल्हा पंचायत मेंबर जायना फुडें मायकल सर काल म्हणटालो की कार्तिक हो मनीस आहा की हांवें गांवांनी पळयलो. हांव संदीप बाजारकारा कडेन सकाळींच म्हणटालो, सँडी आमचो मेंबर आहा तेजे कडेन म्हणटालो, डिटोसा मेंबर आहा, सगळ्यां कडेन हांव म्हणटालो की मॅडम आमकां भरपूर गांवांन काम करूंक जाय. आमचो MLA मिनिस्टर जावन गेलो पूण हांव नको तेंच्यांनी गांवांनी कितें पळयलें तेजे कडेन गांवपण हें हा काय ना हांव नको. शाणपणां हाडटा, व्हडली भाशणां दिता एसेंब्लीन. अरे बाबा भाशणां कोणाक आयकपाच्या? तूं ऑलरेडी आमदार जालो, तूं मंत्री जालो, म्हणजे तूं कितें मुख्यमंत्री जावंक सोदता तें काम करपाक? म्हाका तेच समजना. तो गार्बेजीचेर व्हडली भाशणां दितालो. म्हाका गार्बेज मंत्री म्हणून अरे म्हणलें ताका सांगलें एक दीस तुजी गार्बेज जर हांव बंद करीत तुका लोक जोत्यांनी मागतले म्हणून. तर हें सीट फुडें भारतीय जनता पार्टीक जाय, लोकांक जर चेंज घडोवन येवपाक जाय जाल्यार सगळीं जाणां हिंगासर जे आयज स्टेज हिंगा बसल्या, माचयेर बसल्या, तेणी एक रावचें पडटलें.
NPR आनी NRC आड मिरामार दर्यादेगेर मूक मोर्चा जालो. केंद्र सरकारान लोकांचो विचार करून तांच्या निर्णयाचेर विचार करचो म्हण विरोध करप्यांची मागणी. आयचो हो जो प्रोटेस्ट जो आहा बेसिकली एक सायलेंट प्रोटेस्ट जावन आसा. आमी गोवा गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंट्रल गव्हर्मेंटाक हांगा दाखोवंक सोदता की CAA हो जो एक्ट जो हाडून खुबश्या लोकांक त्रास जावपाचो आहा ताका लागून हो एक सायलेंट प्रोटेस्ट आमी गोंयांत करपाक शकता. आनी हो बीच सायडीचेर करून गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी आनी गोंयची जी सिवील सोसायटी आहा हे प्रोटेस्टाक तांच्यांनी हांगा भाग घेवन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमी होच मॅसेज दिवपाक पळयता काय हो जो एक्ट जो आहा तेंच्यांनी फाटीं घेवपाचो आनी इमिजिएटली जो NPR जो हाडपाचो आसा तो NPR जो आसा तेंच्यांनी जो इमिजिएटली ताका स्टॉप करपाचें. ऑलरेडी लोकसंपर्क हे बाबतींत करीत आसात. वेगवेगळ्यो ज्यो कम्युनिटीज आसात गोंयांत तांचे कडेन आमी वचत आसात. तांकां समजावन सांगत आसा हें कितें हें कशे तरेन लोकांक त्रासीक ठरूं येता. CAA NRC NPR एकठांय जावन हें कशें लोकांक माल पडूं येता हें आमी सांगत आसात. तें काम चालू उरतलें. तेच बरोबर आमी वेगवेगळे गोंयांतल्या ठिकाणांनी आमी वेगवेगळे तरेचे प्रोटेस्ट पण सगळे शांतिकायेन आनी लोकांक समजावन आमी हे करीत आसतले. The social cost is immense and I think the message has gone out very clear to the government of India that CAA, NRC, NPR, this lethal combination is not good for the people of India. That is why the people of India sogle meun bayar ele protest korpak ki CAA should go back, NRC should be stopped, NPR should be stopped. That's the simple demand and a loving demand from the people of India. They're telling the government for last 2 months. शिगम्याक सुरवात जाता. अंत्रूज म्हालांतल्यान 10 तारखेक फोंड्या शिगमो. फोंडा शिगमोत्सव समितीन अंत्रूज शिगमोत्सव समिती बरोबर म्हाड्डोळा म्हाळशेक शुक्रारा नमन घाल्ले. म्हाळशेक गाराणें घालून शिगम्याची सुरवात. आमी जे आसा आमचे संस्कृती जी आसा टिकोवन दवरपा खातीर आमचे प्रयत्न आसा आनी हे प्रयत्न आमी सदांच बरोबर घेवन वतले. एकवटान घेवन वतले. एकवटान सगळ्यांक घेवन बरोबर. आज हे चित्र तुम्ही पळयतात तें चित्र एक वेगळे दिशेन वचपाचो आज एक आमी एक बावटो हातान घेतिल्लो आसा. आमी पळयलें की शिगम्यात्सवान किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रम जे आसा तितून राजकारण जावपाक जायना. तातूंत फक्त समाजकारण जावपाक जाय आनी हें समाजकारण आज आमी दाखोवन दिल्लें आसात. आज तुमी जर पळयलें जाल्यार खूब वर्सांनी म्हाका दिसता खूब वेगळे वेगळे विचारांचे लोक आज एकठांय आयिल्ले आसात. ते एकाच खातीर एकठांय आयिल्ले आसात की आमचे संस्कृतीचें दर्शन घडोवपा खातीर आनी आमच्या भुरग्यांक बरे संस्कार घालपा खातीर आज आमी हांगासर परत एकदां जमिल्ले. फोंडा तालुक्याचो जो 10 तारखेक जो शिगमो जातलो ताजें हें आमी म्हाळशेक आज श्रीफळ उपासून दवरपाक आयिल्ले आसात. तो शिगमोत्सव बरे तरेन घडोवन हाडपा खातीर आमचे कार्यकर्ते जे आसात ते सेवक जे आसात ते आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसात त्यांनी खूब प्रयत्न केल्लो आसा. आमी 1980च्यान आमी शिगमोत्सव सुरू केलो आनी 80 साकून आयज जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं. 40 वर्सां आमी हो शिगमो आमी साजरो करतात आनी सदांच माशेचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वयतात. आनी ही जाली 40 वर्सां आनी आमी हे परंपरा ही आमची परंपरा ही जी आसा बहुजन समाजाची शेतकऱ्यांची ही परंपरा आनी ही परंपरा जी आसा आमी इतले 40 वर्सां जाली हेका आनी फुडें चळवळी चालूच उरतली. हे हेका मदीं कोणें कितलेय प्रयत्न करूं कितें करपाक फुटपाक हें करपाक ती म्हाळसा आहा ती म्हाळसा फुटली आमकां कांयच ना. म्हाळसा हें सगळें करून घेतात आनी म्हाळशेचे आमकां जी हांगसर जी देवस्थानची कमिटी आसा ही सदांच आमकां तेंचें हें आसता प्रोत्साहन आसता. आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्साची आयतारा गोकुलम केरला आड फातोड्ड्या म्हत्वाची मॅच जातली. ही मॅच जिखत जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स दुसऱ्या सुवातेर पावतले. चर्चिल ब्रदर्स 20 पॉयंटां सयत सध्या 4थ्या सुवातेर आसा जाल्यार गोकुलम 19 पॉयंटां सयत 7व्या सुवातेर. चर्चिला आड मॅच जिखून 4थ्या सुवातेर येवपाचो तांचो यत्न. And we want to change the history of the game away, that we lose 1-0, that in this game everything happened.
we lose the 2 central backs, we play with 1 player less. So we hope tomorrow we can make the history for our side, and we want to make good game and we want to get the 3 points. To play good set pieces. We have to take care, but I think that we have to keep the same way that we are playing in the last matches. Minera Pensado is Bengal, and if we keep this way, we have an option to win for sure. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जियो टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.